आयज जे आमचे सगळे भुरगे आसा जे गॉन टू केरला टू पार्टिसिपेट इन 49th सिनियर नॅशनल योगा चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज बाय एसोसिएशन ऑफ केरला, योगा एसोसिएशन ऑफ केरला. आणि हे जे सगळे भुरगे आसात ते सगळे जाण आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या वयले आणि तांकां लीड करपी आनी सदांच तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तेंची डेली प्रॅक्टीस तेंचो कोच म्हाजो मित्र बाब दामोदर गोवेकर जो आमच्या बरोबर हांगा उपस्थित आसा. तेच प्रमाणे हे सगळे आमचे स्टुडंट्स जेंच्यांनी हे योगा भितर पार्टिसिपेट केलेले हे फर्स्ट टायम न्हू, कितलींशीं वर्सां जाले ते मेहनत करीत आसा. आनी आयज खंय तरी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खंय तरी अभिमान आसा. वी आर प्राऊड ऑफ देम कित्याक तेंच्यांनी आयज केरला नॅशनल योगा चॅम्पियनशिपाच्या अंडर 6 मेडलां जिखलेले आसा ह्या भुरग्यांनी. सो तेजे भितर तेंच्यांनी गोल्ड जिखलेले आसा, सिल्वर जिखलेले आसा, ब्रॉन्झ मेडल जिखलेले आसा. सो इट इज अ बीग मुवमेंट फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत घातलेली आसा. कित्याक हांव तांकां पळयता रात दीस ते बावडे डेली प्रॅक्टीस करीत आसता आनी खरें श्रेय म्हणटा ते क्रेडीट तेंच्या सर कोचाकूय वयता कित्याक तो तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तूं पळयता आसतलो. हांवें तरी आसून म्हाका दिसता आयज आमची बाकीची धाकटी भुरगीं ना तांकां तुमी मुद्दाम पळोवंक जाय कित्याक हांव सीन देअर परफॉर्मन्स इतले ते परफॉर्म करता, इतले ब्युटिफूल करता. तेंचो व्हडलो ग्रूप आसा. इट इज मोर दॅन अरावंड 20-25 भुरग्यांचो ग्रूप आसा जे डेली हे प्रॅक्टीस करता. आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यांचो धाकट्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा तो ब्रायट फ्युचर आसा. म्हाका दिसता हेजे भितर तांकां सगळ्यांक इंट्रस्ट हाडपाक आनी तांकां हे डेली सगळ्यांक वांगडा घेवन वयपाक जाल्यार फाटल्यान जर कोण मनीस आसा जाल्यार तो दामोदर बाब आसा कित्याक तेणें तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरलेले आसा आनी वांगडा घेवन वयतले. हेज्या पयलींय तेंच्यांनी लास्ट टायम ते गेलेले ते आमचे हांगा गेलेले हिमाचल थंयसरूच तेंच्यांनी मेडल्स घेतलेले आसा. म्हणजे खंयसर योगा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता पळय थंयसर ते एवरी टायम वयता आनी व्हडलें म्हणटा ते कितें तांकां व्हडलो सपोर्ट मेळना. ते स्वताच्या सपोर्टाचेर स्वताच्या फायनान्साचेर ते वयपाक लागलेले आसा आनी तांकां थोडोसो सपोर्ट आमचे गोवा योगा एसोसिएशनचे हेंचे तर्फे मेळटा. बट बाकीचे ते आपले इंडिविज्युअल पर्सनल हेजेर वयता कित्याक हांवें तांकां पळयलां तेंची मेहनत जी आसा पळय. आनी आयज खरेंच असल्या भुरग्यांक म्हाका दिसता गोवोरमेंटान आमच्या खंय तरी एक्स्ट्रा सपोर्ट करपाची गरज आसा. आनी हांव डिमांडूय घालतलो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की ह्या भुरग्यांक लागून स्पेशल कितें तरी हेल्प करचो म्हणून कित्याक इन फ्युचर कित्याक हे म्हाका दिसता कितें हे जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर इतले मेडल्स घेतला आतां कंटिन्युअसली जाल्यार म्हाका दिसता फुडें इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां तेंच्यांनी आपली तयारी दवरलेली आसा वयपाची. आनी म्हाका दिसता कित्याक तेजे भितर सो तांकां सक्सेसफूल मेळटलो. सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ ऑल ऑफ यू हू हॅव इतले आमकां मेडल्स हाडून दिल्लेले आसा म्हणून. आमी हे आतां 2 वर्सां जालीं आमी नॅशनल वचोंक पावलात कारण आमचे बाब आमचे लाडके आमचे आमदार हेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी तांकां हेंचे मोटिवेशन हेंचे सपोर्टाचेर आमी फुडें सरतात. नाजाल्यार आमी इतले फुडें सरप पावनासले पयलीं इतले जाताले आमकां केन्ना सपोर्ट मेळनालो. सो आतां मातसो आदार मेळटा तांचो आनी कितेंय गरज आसल्यार कितें मागल्यार केन्ना ना म्हणलें ना तेंच्यांनी. सो सगळ्यांक व्हडलो आमचो आभार आमचा लाडक्या MLAचो. सो आमकां म्हाजो व्हडलो भाव आशिल्लो तो आमकां एवरी टायम हेल्प करता आनी भुरग्यांक सुद्दां केन्नाच तें हें करूंक ना. प्रत्येक कितेंय केन्नाय खंयच्या टायमार फोन केल्यार फोन घेतलेलो आसा. केन्नाय कसलोय हेल्प तेणें आमकां ना म्हटलेलो ना. सो मेन आमचो उपकार आमचो आमदार आसा. ह्या टुर्नामेंटाक कितके मेडल्स मेळ्ळे आनी खंय येयल्ले तुमी? हे टुर्नामेंट आमचो जाल्लो केरला जाल्लो तिरप्पनकोडा. थंयचो 49th नॅशनल सिनियर नॅशनल्स तो. सो हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा. आमी लास्ट टायम्स गेल्ले आसा मेडल्स 1-2 मेडल्स घेवन येयले, चड घेवन ना. हे फावटी आमी 6 मेडल्स हाडलेले आसा. ते डबल्सान आर्टिस्टीक डबल्स गोल्ड, रिदमीक डबल्स गोल्ड, आर्टिस्टीक पेर सिंगल सोलो सिल्वर आनी ग्रुप इव्हेंट आमचो सिल्वर आनी प्लस बॉयसांचे आर्टिस्टीक आनी रिदमीक पेरान ब्रॉन्झ हाडलेले आसा. प्लस आमी प्लेसीस हाडलेले आसा. ते प्लेसीस आमचे टॉप 6 प्लेसीस आसा आमचे प्लस तेजे भायर. सरकार योगा डे सेलिब्रेट करता. हाव इम्पॉर्टंट द योगा इज फॉर पर्सन? सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमी आतां सद्या करतात ते हेचेर फ्लेक्सिबिलिटी बेज. मात्र हे आमी सारकी प्रॉपर करीत जाल्यार आमकां कसलोय रोग कितेंच जावचो ना आमकां. प्लस हे भुरगे भरकटतात पळय ते भुरगे जाग्यार येवपाक बेस्ट ऑप्शन आसा योगा. कसलोय फिजिकल एक्टिविटीज करता भुरगो कितें स्पोर्ट्सान वयता तो भुरगो भरकटना. तो भुरगो बरें दिन दवरता आनी बरें डिसिप्लिनान रावता.
गोवा योगा नॅशनल सिनियर प्लेयर. आम्ही आता हाली केरला गेल्ले, तिथून आमचे टोटल 14 मेडल्स काढला इन 6 इव्हेंट्स. आणि हांकां हे सगळे करपाक आमच्यानी मेहनत केला, पूण आमचे फाटी लागून आमच्या सरान खूब मेहनत केला. ही सगळी मेडल्स जितके हाडले आमी, तितून मोस्ट सगळे क्रेडीट जाता ते आमच्या सराक. कित्याक इव्हेंट आमचो असलो, आमी स्टेजीर चडून परफॉर्म करताली, पूण सकयल रावन सर आमच्या परफॉर्मन्साच्या टायमार थरथरतालो. व्हिडिओ बीन काडपाच्या टायमार आमच्यानी पयले सराचो हात हालतालो फूल, म्हणल्यार आमी परफॉर्म करताले पूण प्रेशर आसलो सराचेर. चिंता, ही सगळी मेडल्स हाडला, तितून सरान आपले खूब मेहनत घातला. आमची प्रॅक्टीस घेतली, आमकां व्हेले हांगासून. आमी एक टायम प्रॅक्टीस जावन आमी जेन्ना रुमान पावतली तेन्ना सुद्दां आमी फूल थकलेली आसतली, जाम आसतली. तितकेच सर सुद्दां आसतालो, पूण थंय सुद्दां सर आमकां पळयतालो. आमची बॉडी पेन बीन जाताली, नॉर्मली अशें कोचीस करना, पूण आमचो सर असो आसा की आमची जर फाट बीन दुखताली प्रॅक्टीस करून, सो आमकां ऑयल मसाज बीन करतालो फाटीक. म्हणल्यार आतां बॉयजांचे आमचे जेन्ना चडपाचें आसता, ट्विस्टिंग आसता, बॅक बेंडिंग आसता. दिवीच आमचो प्लेयर आसा, तेजी खूब एक्स्ट्रीम बॅक बेंडिंग आसली तितून, आनी सो ताका मातशें आनीक हे आसतालें, पेन बीन जाताली. सो सर स्पेशली सगळ्या भुरग्यांक पळयतालो. आनी नेक्स्ट डे उठोवपाचे भुरग्यांक आमी लेट प्रॅक्टीस करताली. मागीर जर न्हिदपाक गेले, सर आमचो पयलीं उठतालो, सगळें हें करतालो, सांबाळले. जितके श्रेय आमचे मेहनत बीन लागला, तितून सराचो खूब हे आसा. आनी आमचो आमंतर सर तेचे सराक मोटिवेशन दिता, सर आमकां मोटिवेशन दिता. तशेंच आमी खूब खूश आसा, आमकां मेडल्स मेळ्ळा. आमी नेक्स्ट टायम आनीक ट्राय करतले, अँड वील ट्राय टू गेट गोल्ड.